मायनिंगच्या प्रश्नाचेर राजकारण्यांनी सुरू केलो खोखो. गोवा फॉरवर्ड आणि काँग्रेसींनी धुकल्लो मायनिंगचो प्रश्न भाजपाचेर. राजन घाटेचे पणजे उपोशण सुरू. काम करपी मुख्यमंत्री दिवपाची मागणी. हेर राजकारणी आणि सामाजीक वावुरप्यांनी दिला तेंको. ह्या वर्सा इफ्फीक वांगड दिता सेरेंडिपिटी. 6 दिसांचो खाशेलो सिनेमा महोत्सव. दाखयतले जागतीक कीर्तीचे फुटबॉलावेले पिक्चर. गोंयान मनयलो राष्ट्रीय पत्रकारिता दीस. लोकमताचो समूह संपादक म्हणटा पत्रकारांनी वावुरचे सरकाराचे विरोधक म्हणून. आता खबरो विस्तारान पळोवया. मायनिंग प्रश्नावयल्यान युती सरकार सध्या खोखो खेळ खेळटा. मोगू पक्ष ह्या विशयावयल्यान सरकार उडोवपाची भास उलयता. गोवा फॉरवर्डूय मायनिंगची समस्या सुट्टा जाल्यार सरकाराची साथ सोडपाक तयार आसा. मात ते खातीर दोगूय भागीदार बोट दाखयता भाजपा कडेन आनी खण पिडीत आदार घेता मोर्चा धरण्यांचो. शुक्रारा सकाळी खण अवलंबीत पणजे पावले. सुमारे 500 जाणांनी मोर्चा काढलो आणि ते गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायक मेळ्ळे. ताणें सरकारांतल्यान भायर सरचे म्हणून तांणी मागणी केली. पूण हे मागणेचेर कायलवळ्यो करीत विजयान सगळो प्रश्नूच भाजपा खासदारांचेर धुकलून दिलो. लोकसभा वेंचणूक जिखतले जाल्यार मायनिंगाचो प्रश्न भाजपाक सोडोवचोच पडटलो अशी भुमिका ताणें घेतली. पळयात तो कितें म्हणटा ते. आमी सरकारान ते भायर सरले. मायनिंग सुरवात जातले भायर सरुया ना तशें जावचें म्हणटकीर मातशी तकली चलोवन हें करुया. एक म्हाका दिसता तें अशें लोकसभाचें इलेक्शन आयिल्लें आहा. तांकां कितें तें खबर आहा. आमी काय लोकसभेक उबे रावपाचें ना. आमी पयलींच सांगिल्लें आहा. MG भशेन आमी म्हणनात की आमी रावूंक शकता. आमी रावपाचेंच ना. आमी लोकां फुडें येवपाचें ना फुडल्या 6 म्हयन्यांनी. आतां जे कोण येवपाचे आहा तांकां खबर आहा की मायनिंग हो एक गोंयचे इकॉनॉमीचो बॅकबोन फाटीचो कोणो. हे मायनिंग डिपेंडंटाचेर अन्याय करून इलेक्शन जिखूंक शकता तुज्या. सो तांकां हें खबर आसूंकूच जाय. तांकां खबर आसतलेंच. आतां हो इश्यू असो आहा की हो इश्यू 2 डिपार्टमेंटां भितर आहा. एक मिनिस्ट्रीन 2 डिपार्टमेंट. एक लॉ एक मायनिंग. हे 2 डिपार्टमेंटाचे भितर कोऑर्डिनेशन करून कोणें करप तें BJPन करप. ते चड करून श्रीपाद नायकान करप. कित्याक तो मंत्री आहा थंय. की बॉल इज इन द BJP's कोर्ट. तांणी तें कशें तें सॉल्व करून हाडूंक जाय. जर ते सॉल्व करून हाडनात जाल्यार तांकां लोक पळयतल्यात. तांकांय खबर आहा लोकांकूय खबर आहा. आनी तुमचे विशीं ताणें उलयल्लेंय आहा. खण अवलंबीत विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकाराकय मेळ्ळे. 11 डिसेंबराच्यान 3 दीस ते दिल्ली जंतर मंतराचेर धरणे धरतले. MMDR कायद्यात बदल करपी विधेयक संसदेत संमत जावचें म्हणून ताणें काँग्रेसीचोय तेंको मागला. पूण बाबूनय सगळें भाजपाचेर धुकलून दिलें. दोनय कडेन भाजपाचें सरकार तेन्ना ताणीच फुडाकार घेवचो. आमी मम म्हणपाक आसातच अशें ताचें रजाव. BJP सरकारान जर अमेंडमेंट हाडले पार्लिमेंट सेशनाक म्हणजे हाडटा म्हणून सांगता जाल्यार ते राज्यसभेत आमकां काँग्रेसचो सपोर्ट जाय. अमेंडमेंट करपाक सपोर्ट जाय. तो सपोर्ट आमकां ते दितले आनी तो आमी मागपाक आज तुमचे कडेन येयल्ले आसात. दिल्ली जर गरज पडली जाल्यार पार्लिमेंट सेशन 11, 12, 13 डिसेंबराक 11 तारखेर सुरू जातले आनी आमचो 3 दिसाचो जो कार्यक्रम आसा 11, 12, 13 त्या दिसा आमी जंतर मंतराचे धरणा कार्यक्रम करतले. त्या धरणा कार्यक्रमाक आपले जे काँग्रेसचे आमचे जे गोंयचे आमदार आसात तेंच्यांनी पार्टिसिपेट जावचे. पार्टीचे अध्यक्ष तेंच्यांनी पार्टिसिपेट जावचे अशी आमची अपेक्षा आसा. तुम्ही जेन्ना येतात तेन्ना आमी जावं हांव जावं माजी मुख्यमंत्री जावं बाकीचे आमदार आपोवन आमी मुद्दम मेळपा आयिल्ले आसात. तुमकां दिसता आसत की आमी हाज्या पली कडेन वचून कितें करपा जाय. आमी कित्याक लागून त्या लेवलाक गेलो ना. कित्याक आमी विरोधी पक्ष हांगा गोंयांत आसात. सेंट्रलाक सरकार तांचो आसा. गोंयांत सरकार तांचो आसा. आनी आमी जर भुमिका घेता अशी एकाकी भुमिका घेतली जाल्यार आमकां क्रेडीट मेळटा म्हणून तुमचें काम खंय तरी फाटीं उरत. हें आमकां जाल्लें नाका आसलें. आमी तांकांच फुडें दवरी. आमी तुमी करा आमचो पाठिंबो तुमकां संपूर्ण आसा हें सांगपाचो प्रयत्न केला. टायम टू टायम आमी जर फुडाकार केलो हे विरोधा खातीर विरोध करतात विरोधी पक्ष नेते. ताका लागून हें मागता म्हूण तें दिवपूच ना. ही भुमिका सरकार कदाचित दिवूंक शकता आसलो पूण आमी तशी घेतलो ना. तुमकां समर्थन दिवप तुमचे फाटींबो रावप सरकाराचे दबाव हाडप हें आमी काम केलां. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. राजकारणांतल्यान समाजकारणांत आयिल्ल्या राजन घाटेन शुक्रारा आमरण उपोशणाक सुरवात केली. मनोहर पर्रीकरान मुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी हेर मंत्र्याकडे दिवची. थंडावलेलें गोंयचें प्रशासन परत चालीक लावचें अशी ताची मागणी.
पणजेच्या आझाद मैदानार तो उपोशणाक बसला. पर्रीकाराच्या कॅन्सराच्या दुयेंसाक लागून तो सध्या खाटीर पडला. ताका लागून प्रशासन ठप्प जाला. कामां जायनात. लोकांचे प्रस्न हुमकळत पडल्यात. सगळेच वाजेल्यात. अशा वेळार RTI वावुरपी राजन घाटेन हें आमरण उपोशण सुरू केलां. ताका तेंको दिवपाक एका दिसा खातीर समाज वावुरपी तारा केरकार आनी शिवसेनेचो फेलिक्स डायस हीं उपोशणाक बशिल्लीं. सद्याचे परिस्थितीक लागून लोकशाय डेंजर झोनात आसा तेन्ना प्रशासन सुरळीत चलचें म्हणून पर्रीकारान तात्पुरती आपली जबाबदारी कोणा मंत्र्या कडेन दिवची इतलीच राजन घाटेची मागणी आसा. आयज हांव जो बसलेलो आसा ते आमचे मनोहरबाब पर्रीकर हे कारणीभूत जावन आसा. ते फक्त तालिगांवसून आपलो राज्य कारभार चलयता. ही एक लोकशायेची थट्टा जावन आसा. म्हाका दिसता आमची डेमोक्रेसी ही आयज डेंजर झोनान पावल्ली आसा. आपल्या स्वार्था खातीर आपल्या फक्त खुर्ची जाय ह्या आशे खातीर हे जगलेले आसा. म्हाका दिसता हांव तेचें रेजिग्नेशन मागूंक ना. हांवें ताका फक्त सांगलां कितें वेवस्था आमकां एक अल्टरनेट अरेंजमेंट करा. जी वेवस्था आहा एडमिनिस्ट्रेशन ती करा. म्हणूनच हांव मुद्दामून लोकशाही ही डेंजरस झोन असल्या कारणा खातीर आयज हांव आयच्यान हंगर स्ट्रायक करता. म्हाजें अनशन सुरू करता. आमच्या मनानसून इच्छा आसा की तो बरो जावचो म्हणून, पण तेणें देंवपाक जाय इतली आस दवरून तो ते खुर्चेर बसून रावला हें बरोबर न्ही. आज कितले इश्यूज आहाय. फॉर्मल फिश इश्यू आहा, टॅक्सी इश्यू आहा, गार्बेज इश्यू आहा, इलिगल लँड फिलिंग इश्यू आहा, लँड कन्वर्शन आहा, रेप्स अँड मर्डर्स टेकिंग प्लेस, ड्रग्स, गॅम्बलिंग, कॅशिनोज. गोवा इज द वर्ज ऑफ लूट. पॉलिटिशियन आर यूजिंग, दे आर एन्जॉयींग द थिंग. देर इज नो प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी. उदक ना. सगळे इतले प्रॉब्लम गोंय जाल्या कारणान अशें केन्ना जालें ना. केन्नाकूय जालें ना. हें फर्स्ट टायम गोंयांत एक हिस्ट्री जाल्या कारणान आहा. आनी आमचो मनोहर पर्रेकर वेरएज ही सच अ एज्युकेटेड पर्सन आनी ताका आमी निवडून हाडलें सगळे कडेन. पूण आज तेणें आमकां फोंडां घायलें. सोल फोंडां घायलें. दुसरो आसा तो तेजे बरोबर तो विजय सरदेसाय. तो फोंडां घालपाक तो सगळें लुटपाक तो नंबर 1 आहा. लँड कन्वर्शन हें तें कोण सगळें जाता. आनी तो विश्वजीत तो हेल्थ मिनिस्टर म्हणटा आमकां फोंडांक तो बी घालता फॉर्मल फिश खावन. तो म्हणटा हांव हिंगसान हाडटलो थिंगसान हाडटा. वाय यू वॉन्ट थिंग्स. वी डोंट वॉन्ट एनीथींग. आयवा फेर्नांडीस हाड तुमी आनी ताका तेजें प्रेशर घालनाका. शी इज गोइंग टू डू ऑल द थिंग्स. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. अंदूचे 8 दिसाचे इफ्फीक सेरेंडिपिटीची 6 दिसांची झालर लागतली. इफ्फीत 68 देशांतले 212 सिनेमा दाखयतले. तातूंत 3 भारतीय सिनेमा सांगातान एक गोंयचो सिनेमा. जाल्यार सेरेंडिपिटीत जागतीक दर्जाचे कलात्मक सिनेमा आनी फुटबॉला वयले लघु चित्रपट आसतले. ESGचो उपाध्यक्ष राजेंद्र तालक आणि फिल्म फेस्टिवल संचालकान शुक्रारा मिडियाक ही माहिती दिली. अंदूच्या इफ्फीचें दुसरें खाशेलपण म्हणल्यार अंदूचे इफ्फींतल्यो तिकेटी नॉन ट्रान्सफरेबल आसतल्यो. Delegate card distribution will begin from 18th, from morning 10 a.m. to evening late night 10 p.m. outside Kala Academy. Goan section during IFFI. One short film has been selected, which is directed by Gopinath S. Sandelkar. Serendipity Art Festival in association with ESG will present films on football at Art Park. This will start from 22nd to 27th of November. An art college exhibition at Promenade. The festival this year would showcase about 212 films, 212 from about 68 countries. The international competition section has 15 films, out of which 3 are Indian. I mean, that is a mandatory thing that has gone on for a long period of time. And the competition section represents films produced and co-produced by about 22 countries. The country focus is Israel. There are a package of films from Israel, and the film by Israel director Avi Nasher, which is The Other Story, would be the opening film for the country focus. The festival kaleidoscope section carries 20 internationally acclaimed films, and majority of them that has been selected are award winners. The world panorama has about 67 films.
पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. नुस्त्यावयलें फॉर्मेलीन पयलें भायर काडपी एफडीएची अधिकारी इवा फर्नांडीस आतां मडगांवच्या नुस्त्या बाजारात बसपाची शक्यताय आसा. होलसेल नुस्त्याची तपासणी करपी पथकाची इवाक मुखेली करची अशी मागणी नगर नियोजन मंत्र्यान आरोग्य मंत्र्याकडे केल्या. दुसरे वटेन एफडीएच्या संचालकान राजीनामो दिवचो ही मागणी काँग्रेसीन परतून उखलल्या. लोकांची मागणी प्रमाण इव्हाची नेमणूक मडगांवच्या नुस्तें बाजारात करची अशें सरदेसाय म्हणटा. नुस्तें तपासपाची प्रयोगशाळा उबारपा खातीर मडगांवच्या किरकोळ नुस्तें बाजाराची पळोवणी केले उपरांत तो पत्रकारां कडेन उलयलो. ही प्रयोगशाळा म्हापशे बाजारात उबारपाची आशिल्ली, पूण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिल्ल्या शब्दा प्रमाण ती मडगांवां उबारतले. हे प्रयोगशाळेचें काम फुडले 6 म्हयन्यां भितर पुराय जातलें अशें एक्सपोर्ट इन्स्पेक्शन एजन्सीच्या संचालकान सांगलें. I have requested Vishwajit today in the morning that lady Iva should be in charge of the wholesale fish market. That they should allot, the FDA should allot an officer and she should be heading it. And she should be stationed in the wholesale fish market. आता इश्यू जाला wholesale fish market. आता हे ट्रेडर आहा तेय म्हणटा तिका हाड म्हणून लोकांकूय ती आयिल्ली जाय. ती आयल्यार कॉन्फिडन्स लोकांचें वाडूंक शकता. सो सरकारान तें बेगिनतल्या बेगीन करचें अशें म्हजो विश्वजिता कडेन आग्रह आहा. एंड आय एम शुअर दॅट ही विल ओब्लाइज मी इन दॅट. बिकॉज इन एनी केस वी हॅव टू सॉल्व दीस इशू एज अर्ली एज पॉसिबल. आज गोवन म्हणीत आहा की नुस्त्याची रेट खंय पावल्या काय म्हणून. So I think we'll have to take some measures quick. First measure would be to appoint her to head the FDA unit that is going to be stationed in the wholesale fish market. Second is the PDA will be asking the traders to comply with FDA guidelines and come to the authority, after which they will take a decision. The health minister had a place in Mapsa, but it was my suggestion that this place should be in Margam because this is the epicenter of this whole issue. Moreover, the market is the main place where I think everything has happened. So we thought that this was a place that was vacant. The PDA could perhaps allot it, which is why we have had an inspection. Their requirement is of 500 square meters of land, built-up area. This is becoming 200 meters. And we can have a thing on the first floor and develop it. Since the building is already ready in 6 months' time, including the procurement of 6 months time. Yeah. Let's hope 6 months' time. फॉर्म्युलेनाच्या बोवळावेल्यान काँग्रेसीन परतून एकदा सरकाराचेर टिका केल्या, पूण ह्या वेळार मात तांणी एफडीए संचालकाचो राजीनामो मागला. नुस्त्यांतली भेसळ तपासपाक एफडीए संचालकाक अपयश आयलां अशें कुट्टरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड म्हणटा. तिच्या आड केस दाखल करची अशें ताणें मागलां. आमी डिमांड करताय की रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर ज्योती सरदेसाय. कित्याकूच शी इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव people good fish to eat. It is her duty, firebound duty, and she has failed, and still she is failing even more to give us good fish. गोंयकारांक नुस्त्या कितको जावं हुंयचें नुस्त्या सेफ आहा ना तें सांगपाचें. सो आमगे मागणें, come with a solution. We are in the Congress party not to castigate the government and destroy the industry, not to destroy the people, not to destroy the staple food. But we want a comprehensive solution. तिची एक्चुअली क्रिमिनल केस जावपा जाय, ती भितो पडपा जाय. बट आमी काँग्रेस पार्टी वतान आजून देखून राग उलयनाय. वी आर मोर डिसंट, बट शी डजंट डिजर्व दॅट ट्रिटमेंट. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार आनी पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. लोकशायेची फकत राखणूच करची न्हय तर तिची पाळां मुळां खोल खोल रुजोवपाक जाय. ते खातीर सरकाराच्या अस्सल विरोधकाची भुमिका प्रसिद्धी माध्यमांनी निभोवपाक जाय. लोकमताचे समूह संपादक दिनकर रायकरान म्हळां. राष्ट्रीय पत्रकारिता दिसा निमतान ते पणजेत उलयताले. पणजेच्या मिनेझीस ब्रागांझा सभाघरांत शुक्रारा राष्ट्रीय पत्रकार दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. ह्या वेळार माहिती आनी प्रसिद्धी खात्याचो सचिव सुधीर महाजन मानाचो सोयरो म्हणून हाजीर आशिल्लो.
In democracy, I believe the press has to be the strongest opposition of the existing government on behalf of the common people. And I say this with my experience of more than 50 years. We must protect democracy, strengthen it, make it more vibrant. Because governments will come and governments will go. But unless there is democracy, there will be no free press and there will be no freedom of expression. ह्या वेळार पत्रकारितेचे मळार बरो वावर केल्ल्या कांय पत्रकारांचो भोवमान घडोवन हाडलो. पत्रकार दिसाचे निमतान पत्रकारांक परबी दिवपी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान धाडिल्लो मेसेज ह्या वेळार वाचून दाखयलो. Message from Honorable Chief Minister Shri Manohar Parrikar. Dear friends from media, on the occasion of National Press Day, I extend my warm greetings to all of you. The media personnel, that is you all, reporters and photographers, work hard and play a pivotal role in nation building. I congratulate all of you for your diligent and commendable support in bringing up the developmental activities in the state. The media in our state has always armed a tireless attitude to raise issues which has helped the government to seek progress and prosperity. On this day, I again extend my best wishes on this occasion, wishing you all a very happy National Press Day. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. दर्यावेळो नितर कळपाक दुसरो पर्याय काडटलो. तो मेरेन हे काम चालूच दवरपाक दृष्टी लायफ सेव कंपनीक सांगलां. पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकारान म्हळां. फाटल्या 2 वर्सांसावन हे काम दृष्टी कंपनी करताली, पूण ऐन पर्यटन मोसमान कंपनीन हे काम बंद दवरलां. डिसेंबर 2016च्यान दृष्टी दर्यावेळेवयलो कोयर उखलतात. पर्यटन खात्याबरोबरची कबलात सोंपली अशें सांगून 12 नोव्हेंबराक तांणी हे काम बंद केल्ले. हे विशीं पर्यटन खात्याक आदी कल्पना दिल्ली अशें दृष्टीच्या व्यवस्थापनाचें म्हणणें. आमी ताका रिक्वेस्ट केलो की 1.5 म्हयन्यांनी ताणें करचें म्हणून. जो दृष्टी जो आमचो हे आसलो एजन्सी, ताका आमी रिक्वेस्ट केल्लें की 1.5 म्हयन्या आनी तूं फुडें व्हर, कारण 1.5 म्हयन्या भितर आमचे सगळे प्रोसिजर जे आहा टेंडराचें तें कंप्लीट जाता आनी नवो कोण आहा तो टेंडर घेवपी ताका तें मेळटलें. पण तो कसोच मानपाक तयार ना. ताणें बंद केलें अकस्मात. बंद केल्या उपरांत आमी आमचो डिपार्टमेंट आनी GTDC मेळून तो आतां हें पावल आमी करतात. आनी कांय ना, सगळें बील पेड जाल्लें. बील खंयचें बील कोणाचें दवरूं ना. जे दिचीचे जे ग्रूप वायज हे घेतलेले आमी कॉन्ट्रॅक्टर घेतलेले आसा आनी ते मॅनेज करतात आनी बील जाता तितले क्लीन दवरूं. कारण 1 म्हयनोभर आमकां एक 8 दीस त्रास जायत, पण म्हयन्या भितर सगळें बसतले आनी नवो येतलो कोण आहा तो. मातसो नवें म्हटल्यार त्रास जातलोच न्ही, मातसो सहन करपाची गरज आहा न्ही. कारण ह्या लोकांनी आमकां फसयलो न्ही. घेतलेले समज 1-1.5 म्हयनो जाल्यार आमकां प्रॉब्लेम नसलो. कॉन्ट्रॅक्ट सोंपलो जय, तो सोंपलो. तांकां म्हटलें 1.5 म्हयनो आनी घ्या, आमी दितात न्ही पयशे, फुकट काय करचो ना तो. पण तो करना न्ही. इलेक्ट्रीक सायकलीचे उक्तावण केले उपरांत मंत्री बाबू आजगांवकार पत्रकारां वांगडा उलयलो. चार्ज केल्ल्यो सायकली 50 किलोमिटरां मेरेन धांवपाक शकतात. वरभरान 25 किलोमिटराचें अंतर हुंपपाक शकतात. ह्यो सायकली पणजे, पोरण्या गोंया आनी दिवाडेत दवरपाच्यो आसात. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत आनी श्यामचारी. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. शेतकारांक अर्थीक मजत करपाक साबार येवजण्यो राबयता अशें सरकार सांगता, पूण प्रत्यक्षात ह्यो येवजण्यो शेतकारां मेरेन पावतात? ह्या येवजण्यांचो लाव शेतकाऱ्यांक मेळटा काय ह्यो येवजण्यो फकत कागदाचेरूच उरता? कुंकळेच्या शेतकारांक प्रश्नार प्रश्न पडल्या. कुंकळयेचे शेतकार कितलेशेच वर्सां सावन न्हंयवेल्या बांदाचें उदक आडावन आपल्या शेता खातीर वापरतात. ह्या कामा खातीर ते सरकाराचे अर्थीक मजतीची वाट पळयत बसनात. कोणाक खबर ना शेतां रोवपाक कितलो त्रास जाता तो. सरकार उदका स्त्रोत खातें सांगता अमक्यो येवजण्यो आसात ताचो लाव घेयात म्हूण, पूण पळोवपाक गेल्यार कांयच मेळना अशें शेतकार जोसेफ डायस सांगतात. आयकात ताचें म्हणणें. आज इतलो गांवचो लोक एकठांय जाला ते फकत त्या उदका लागून. कोणाक खबर ना त्या उदकाक आज शेतां रोवपाक कितलो प्रॉब्लेम आसात ते. एक शेतकार जाणा आपल्याचें दूख. पूण बाबा सरकार बाबा म्हणटा इरिगेशन डिपार्टमेंटा की तुम बिना काय तुमकां सगळें मेळटलें, सबसिडी मेळटली, हें मेळटलें म्हूण आयज सुद्या पासून कांयच ना. जोरी तर ह्या उदक तर तें सफिशियंट तर मेळ जायत
शेत रोवपा जाता आमगे कुंकळकार सगळं शेत रोयताय कोणा उद्देशी या उदका उद्देशी या उदक जर आज ना जायत जाल्यार शेतकार सगळे गेले जाल्यार हांव मागता आज ह्या सरकारा लागीं विजय सरदेसाय टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर जो पळय लुक आवट करता त्या भुरग्या आज लोकांक कितें कंपोजिशन तेणें दिवचें पडलें आज इरिगेशन डिपार्टमेंटान आज इरिगेशन डिपार्टमेंटान हें सगळें बंद करपाचें बांद बांदून आमकां 50,000 खर्च जाता नंतर तुगेलो आमी बांद बांदता गव्हर्मेंट बांदना म्हणून आमी बांदून आमकां पोट भरपा खातीर बांदतात गव्हर्मेंट कांय हेल्प करना आमकां रोवपा लागल्या जाली 13 वर्सां हांवूय रोवपा लागल्या 13 वर्सां जाले जाल्यार बांद घालतना तो कितें सांगता बांद घालपा येयलो आमकां मानया पगार दीत म्हणटा आमचे कडच्यान घालून घेता आमकां पयशे दिना जावं आमगे पोटा लागून आमी करता म्हणटा आमी पयशे घेयना आतां आमी आमच्यान माती आमी खंयसून हाडटली अशें म्हणटा आनी आतां 3 वर्सां जाल्यार आमी शेवाळे हाडटा न्हंयतलीच माती काडटा बांदां घालताय आमी सायडीन आनी माथ्यान खंय कुणो वचना आनी आमी शेवाळ्या पयशे आमगे पयशे आमी काडून आमी शेवाळ्या दिता मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. घर बांदणेचे कायदे मातशे सदळ करपाक जाय आमदार आलेक्स रेजनाल्ड लॉरेन्सान म्हळां. कुडतरी जैव संपत्ती वेवस्थापन समितीच्या उक्तावणा वेळार तो उलयतालो. ही समिती मेळपी कुडतरी हो पयलो गांव. समितीच्या कामात आडखळ हाडूं नाकात गरज पडल्यार नेमात बदल करुया असोय उलो ताणें गांवकऱ्यांक मारला. Let us be clear that we will not object anybody. Whoever wants to construct, I will be there in the forefront to make him construct or to help him to construct. You will see that the laws are enacted, but preferably for residential use, preferably non-commercial use. Because biodiversity म्हणटा ती इल्ली सांबाळपाची जण एकल्याक आहा. कापां करतले आनी सगळे आमगे नश्ट करतले आनी कॅन्सर जायन वतले जाल्यार बरें जालें प्रॉब्लेम ना. Let us clear out these issues and settle the issues once and for all. And Director of Environment, I told him to speak the last. Let him speak on it. Let him. We are not expecting a commitment from you in writing, but we need a little bit of clarity because I think you are well versed with the subject. But biodiversity board, I'm object करचनी. हे गांव उरतले. दोन एक लगे आज सांगता ना जाल्यार जाय जाणांगे फीडबॅक दितू. जाय जाणांगे फीडबॅक दितू. जाय जाणांगे यहाँ कितें जाय जाणांगे इनपुट्स आहे बायोडायवर्सिटी आनी देखो कितें चेंज करूं मेळटा आनी कितें चेंज करपा जाय नो प्रॉब्लम वील डू इट. The main motto is not to conserve biodiversity at the expense of development. It's never the motto. It's just to have a sustainable development where the biodiversity can survive along with the development aspect of the society. So I think that will be adequately taken care of by the consultative process, which MS biodiversity will start at the earliest time, and the issues will be. This is a historic moment, let me tell you. We have 191 village panchayats in Goa and 191 biodiversity committees. But out of all these committees, they are working through panchayats. Panchayat gives them working space whenever required. But this is the first time there is a history created in Goa, in the village of Kurtori, that a biodiversity management committee has its own premise. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. तेखेरीज नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.